आमचे गोंयकार खूबशे भायर आसा आनी प्रोपोजल तेंची जाल्या नंतर आपल्या माय देशाक येवन आपल्या गोंयांक येवन ते सिवील रजिस्ट्रेशन करूंक सोदता कोर्ट मॅरेज जाल्या नंतर. पूण जाता कितें लीव म्हणटा ती तांकां 21 डेजाची मेवता आनी हांगा आयल्या नंतर एज पर दीस आर्टिकल 190 तांकां सिवील रजिस्ट्रेशन करूंक मेवना. 21 दिसांची लीव 2 दीस ट्रॅव्हलिंगाक ते जायना. तेन्ना म्हाजी एक विनंती आहा ऑन दी 0 आवर हाजेर एक 15 दीस तरी तुमी 15 दिसाचे हेजेर रिलॅक्सेशन दिवचें. कित्याक आमचे गोंयकार नाल्यार काम सोडून येवचें पडटा तांकां पयलींच कामां मेवना. हेजेर तुवें कितें तरी एक उपाय काडचो आनी विदीन 2 weeks रजिस्ट्रेशन पिरियड इंस्टेड ऑफ 1 month आमच्या गोंयकारांक. I am aware of these difficulties and we have moved a proposal to this amendment and matter is under examination. कशे हे टुरिस्ट कशे आता आमचे गोंयकार भाव कित्याक आमचे गोंयकार ते त्या OCI होल्डर सांगता बरे मंत्री तू चुकीचे उलयता हाजे डिस्कशन जायना. दे आर नॉट टुरिस्ट डोंट मेक दिस स्टेटमेंट. आमचे खरे गोंयकार ते डोंट से लायक दिस. एक टुरिस्ट म्हणजे मजा कितें आहा रोखडे येता आनी वयता तूं आयकोन येना. 21 दीस म्हळ्यार नॉर्मली ट्युरिस्ट येता रोखडे येता. हांव ते गोंयचेच OCI होल्डर गोंयकार भाव आमचे गोंयकार भयणी आसा. पूण स्पीकर सर लायक ट्युरिस्ट म्हळ्यार येता आनी वयता रोखडेच. ताका लागून आमी कितें करपाचें विचार केल्लो स्पीकर सर आनी ऑनरेबल CM कडेन डिस्कस करून मे बी आमी एमेंडमेंट जो आसा कित्याक युनिफॉर्म सिवील कोड हे गोंयानूच आसा. सो वील हॅव टू डू अ स्मॉल एमेंडमेंट आनी आय वील डिस्कस विथ ऑनरेबल CM. तांकां मॅरेज रजिस्ट्रेशन करपा खातीर हांगासर जे प्रोविजन करपाक जाय हांव लॉ मिनिस्टराच्या बरोबर उलोवन तुजें म्हणणें आहा की 15 दिसां भितर हांगासर रावल्या उपरांत करपाक लाय. ताजेर ताजेर 2 म्हणणें आशिल्लें. एक गोंयकार भावांक दिवयाच बट ताज्या फुडें चिंतता तो मातशें ना गोंयकार भावांक सगळ्यांक दिवयाच बट दोज वर आर रेडी टू रजिस्टर्ड इन गोवा भायले लोक सुद्दां जर कोणी हांगा रजिस्टर्ड जर करपाक सोदता आसत जाल्यार तशें प्रोविजन तो करता. कारण युनिफॉर्म सिवील कोड आसलेली एकमेव राज्य हें गोंय राज्य आसा.